नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. सावंत सरकाराचे बजेट 26,885 कोटींचे, 1,704 कोटी रेव्हेन्यू सरप्लस. टुरिझम, आयटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर, नोकरेचे निर्मितीचेर फोकस. वीज खात्याक 3,099 कोटी, पीडब्ल्यूडीक 2,975 कोटी, शिक्षण आणि स्किल डेव्हलपमेंटाक 3,243 कोटी, हेल्थाक 2,225 कोटी, होम, पुलीस आणि विजिलन्साक मेळून 2,186 कोटींची तरतूद. माझ्या बजेटात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन टुरिझम, आयटी, इंडस्ट्री आणि एम्प्लॉयमेंट या विशयाचेर भर आसा. या विशयाच्या संबंधातली मंजुरी प्रक्रिया हांव सुटसुटीत करतलो. पुराय आरोग्य क्षेत्राक 2,121.86 कोटीची भरीव आर्थीक तरतूद केल्या. गोवा मेडिकल कॉलेजी खातीर 890 कोटी महसूल आणि 181 कोटी कॅपिटल एक्सपेंडिचर मेळून 1,071 कोटीचे नियोजन केला. आरोग्य सेवा संचालना खातीर 838 कोटीची तरतूद केल्या. दक्षिण गोंयांतले 50 बेड आयुष इंटिग्रेटेड हॉस्पिटल 24-25 वर्सां पुराय जातले. गोवा डेंटल कॉलेज हांगा भेट दिवपी नागरिकांक कश्ट उणे करपा खातीर हांव ओपीडी विभाग डिजिटल करपाचो प्रस्ताव मांडटा. भौशीक बांदकाम खात्या खातीर तरतूद 10.75% वाडून 2,976 कोटी केल्या. इलेक्ट्रिसिटी व्हेकल सबसिडी आणि संबंधित साधन सुविधा विकासा खातीर 25 कोटीची तरतूद केल्या. सगळे सरकारी विभाग आणि अनुदानित शाळांच्या इमारतीचेर पीपीपी माध्यमांतल्यान 30 मेगावॅट क्षमतेचे सोलार रूफटॉप बसयतले. तशेंच सरकारी शाळांनी व्हर्च्युअली नेट मिटरिंग प्रोजेक्ट चालू करपाचोय विचार आसा. गोंयांतला उदकाचो स्त्रोत आणि नद्यो यांचो सर्वकष अभ्यास जावचो. तशेंच ह्या उदकाच्या स्त्रोताचे संवर्धन करपाक आवश्यक ती म्हायती मेळची म्हणून हांव नदी परिक्रमा उगम से संगम ही कार्यावळ जाहीर करता. 70च्या कोपाड्या हांगच्या गव्हर्मेंट कॅटल ब्रिडींग फार्मात ऑपरेशन थिएटर आणि व्हडल्या जनावरांक पुनर्वसन केंद्र स्थापन करपाचो प्रस्ताव आसा. गोवा, दमण आणि दीव खातीरचो गॅझेटर 1979 वर्सा प्रकाशीत जाल्लो आणि त्याचो बदल करिनासतना पुन्हा प्रकाशन 2009 वर्सा जाल्लें. 2023 वर्सा मेरेन आवश्यक ते बदल करून गोवा गॅझेटरची दुसरी आवृत्ती प्रकाशीत करपाचें हांव जाहीर करता. अजुनूय कांय खात्यांनी सेवांचे शुल्क 20 परस कमी आसा. अशा सेवा खातीरचे शुल्क 20 परस कमी आसा. तातूंत दर वर्सा नाममात्र वाड करप. गोंयच्या किनारी भागांनी बेकायदेशीरपणान रेजिडेन्शियल हावजीसचो वापर हॉटेल, होमस्टे, रेस्टॉरंट म्हणून जाता. अशा आस्थापनांक वन टायम एमनेस्टी स्कीम मार्फत निर्धारीत शुल्क भरून ताचो चेंज ऑफ यूज रेग्युलरायज करपाची आमी मोख आसा. मुख्यमंत्री सावंतान सामान्यांचेर टॅक्साचे वजे घालिनासतना गरीब, बायलां, युवा आणि शेतकारांक खातीर बजेट मांडले म्हणटा बीजेपी. काँग्रेस म्हणटा घोशणा मोठ्यो, लागू शून्य. आप गोवा फॉरवर्ड म्हणटा आदलेच बजेट आता फक्त सरकाराची घोषणाबाजी. आदल्या बजेटातले तरतुदी कागदारूच. 1,702 कोटीचो 1,702 क्रोर्साचो शिल्की अर्थसंकल्प आणि तो सुद्धा सामान्य लोकांचेर कोणाचेर एक्स्ट्रा खंयरी टॅक्साचे ओझे घालनासतना आणि त्याच बरोबर नव्यो रिफॉर्मेटिव्ह अश्यो संकल्पना घेवन फुडें आयिल्लो आसा. काँग्रेस म्हणटा सरकार फक्त व्हडल्यो घोशणा करता, लागू करपाक मात शून्य. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा आदलोच बजेट रिसायकल केला, आदल्या बजेटाचे 25% लागू. आपाची बजेटाचेर टिका. 72.1% of the things that were allotted for the last financial budget ही जालें नाही. म्हणजे 70 आणि 2% वस्तू जालें नाही. सो दॅट इज द रेशियो. आणि आता फुडलो बजेट दिला तो फकत मिनिस्ट्रीचा हो इतलो पयसो, हो तितलो पयसो, इतलेंच. सो हे विकसीत गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तें सगळें फकत बरें पेपराचो हार, फकत पेपराची उतरां. उद्योजक, सीए आणि अर्थतज्ञांची मिक्स रिॲक्शनां. No new taxes is an excellent news, not only for common people, also for industry and whoever matters. Very importantly, he has avoided populism. My लोकप्रिय रेवडी असा कल्चर पळय न्ही, he has completely avoided and full credit to him for doing that. And instead, he has taken a number of initiatives. जे हे सगळे प्रॉमिसीस करता पळय ते तुवें जर पळयले जाल्यार ते सगळे नेगेटिव्ह डायरेक्शनान वता.
इवन कॅपिटल जर तुवें पळयलें तांचे लास्ट तांच्यांनी प्रोजेक्ट केल्ले कॅपिटल आउटले कितले आशिल्लो तो एक्चुअल कॅपिटल आउटले 55% आसा ताचे पयल्या वर्सा 60% आसा. सो हे फक्त लोकांक मातशें खुशाल करपाक बजेट काय एक्चुअली आमची गोवा स्टेट सारकीच बरी आसा हें कळपाक चान्स ना. Budget is a speech of intent. What is the intent of the government? Because at the end of the day, it is all about implementation after that. So in my opinion, the intent looks much better than previous years. So there's a much better intent. Like Suyash said, there's financial consolidation that is being looked at, accounting consolidation, pardon me. There's accounting consolidation that is being looked at. I also find a lot of streamlining of government procedures by which you are going more towards ease of doing business and ease of living, which is a very, very important thing. It forms around 8% of the total expenditure. That means 8% of the almost GDP is being spent on health sector, which is very important. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2023-24 बजेटातली 99.49% गजाली चालीक म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेन एक्शन टेकन रिपोर्ट दवरलो. 390तले 388 आश्वासनांचेर काम काय पूर्ण काय चलता म्हूण मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली. वेगवेगळ्या प्रशासकीय कारणांक लागून 2 कामां खंय होल्डार. म्हादयचे इश्यूचेर आनीक डॉक्युमेंट दिवपाक सुप्रीम कोर्टाचो गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक 8 सप्तकांचो प्राझ. फुडली सुनावणी 6 म्हयन्या उपरांत. कर्नाटकान डॉक्युमेंट दिवपाक वेळ मागिल्लो. तशेंच गोंयान डॉक्युमेंट सारके लावंक ना म्हूण दावो केल्लो. ट्रायब्युनलाक गोंयान दिवंक नाशिल्ले डॉक्युमेंट दिवपाकूय सुप्रीम कोर्टाची परवानगी. म्हादयचे इश्यूचेर आनीक डॉक्युमेंट दिवपाक गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक सुप्रीम कोर्टान 8 सप्तकांचो प्राझ दिला. आनीक डॉक्युमेंट दिवपाक जाय म्हूण कर्नाटकान वेळ मागिल्लो. As far as Karnataka is concerned, since we had filed a compilation of document, Karnataka said that they want to produce more documents which were there before the tribunal in the compilation. So that is how the matter got adjourned. But in the meanwhile, our 2 applications are allowed. ट्रिब्युनलाक गोंयान दिवंक नाशिल्ले डॉक्युमेंट दिवपाकूय सुप्रीम कोर्टाची परवानगी. The Supreme Court has allowed our 2 interim applications, interlocutory applications. One was for production of additional documents which are not produced before the tribunal. That has been granted by the Supreme Court. The documents are ordered to be produced on record. Then we wanted to take additional grounds regarding yield, total yield, etc. That amendment is also allowed by the Supreme Court. And we will be now carrying out the amendment. गोंयान डॉक्युमेंट सारके लावंक ना म्हूण कर्नाटकाचो दावो. एजी म्हणटा तांचो दावो चुकीचो. सगळे डॉक्युमेंट सारके लायला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोयचे जीएसडीपी 12,860 कोटीन वाडलो. 13.73% मायज. 2023-24चो जीएसडीपी 1,06,532 कोटी. पयलीं 93,672 कोटी आशिल्लो. राज्याचो इकॉनॉमिक सर्वे सरकारान विधानसभेन मानलो. राज्यावेले रीण 2,031 कोटी वाडले. 24,000 कोटींक तेंकले. गोंयकारांची बँकांनी डिपॉझिटां 5,500 कोटींन वाडली. 1,12,000 कोटी डिपॉझिट. सरकारान इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट विधानसभेत मांडलो. गोयचे जीएसडीपी 12,860 कोटीन वाडलो. 13.73% मायज. 2023-24चो जीएसडीपी 1,06,532 कोटी. पयलीं 93,672 कोटी आशिल्लो. अंदू 13.73% वाड. अर्थवेवस्थेत प्रायमरी क्षेत्राचो वांटो 6.41%, सेकंडरी 51.97%, जाल्यार टर्शरी 41.62%. 2021-22 दर एक व्यक्तीची येणावळ 5,39,000 आशिल्ली. 2022-23 5,96,000 पावल्या. राज्यावेले रीण 2,031 कोटी वाडले. 24,000 कोटींक तेंकले. गोंयावेले रीण 23,971 कोटी. गोंयकारांची बँकांनी डिपॉझिटां 5,500 कोटीन वाडली. 1,12,000 कोटी डिपॉझिट. वेगवेगळ्या बँकांनी मेळून 35,729 कोटी रुपयांची रिणां. देशी विदेशी टुरिस्टांत वाड. देशी टुरिस्टांत 2.61%, जाल्यार विदेशी टुरिस्टांत 138% वाड. टुरिस्टांचो आंकडो 76 लाखां मेरेन पावलो. कोविड अरिश्टा पयलीं 80 लाख आशिल्लो. पोरू 72 लाखांचेर पाविल्लो. राष्ट्रीय जनगणना आयोगा प्रमाण गोयची लोकसंख्या अदमासान 15,87,000. तातूंत 7,99,000 दादले, जाल्यार 7,88,000 बायलो.
2011चे सेन्ससा प्रमाण लोकसंख्या आशिल्ली 14,05,854. पोरूच्या अदमासा प्रमाण आशिल्ली 15,75,000. लोकसंख्येत 8.23% वाढ. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कला संस्कृती खात्याचे फंडाच्या इश्यूचेर चवकशेक विजयाचो परत नेट. मुख्यमंत्री म्हणटा इश्यू कालूच सोंपलो आनीक चर्चा नाका. सभापतीचो चर्चेक न्हयकार. गोविंद म्हणटा राजकारण. कोणाच्या फायद्या खातीर हो इश्यू तापता जाल्यार योग्य वेळार कळटले. उटाचो गोविंदाक तेको. उटा म्हणटा सभापतीचे शिक्षण संस्थेक दिल्ल्या फंडांची चवकशी करात. कला आणि संस्कृती खात्याच्या फंडाविषयी चौकशी करात म्हणून विजयाचो आज परतो नेट. सभापतीचो चर्चेक न्हयकार. मुख्यमंत्री म्हणटा विषय कालूच सोंपलो. स्पीकर सर हांवें परते एडजॉर्नमेंट मोशन मूव केलां. तुमी ताजेर हें दिवंक जाय. आयदर तुमी क्लॅरिटी दिवंक जाय ताजेर, ना जाल्यार डिस्कशन अलाव करूंक जाय. स्पीकर सर, काल विषय सोंपलो तो. विषय सोपूंक ना. विषय कसो सोंपलो? स्पीकर सर, तुमी क्लॅरिटी दिवंक जाय. कालचो एडजॉर्नमेंट विषय सोपूंकच मोशनाचेर ना. काल उलयला. तुम्ही ऑलरेडी सरळ सांगले आज विषय जावंच शकना. विषय खंय सोंपता? तुम्ही उलय आनी ताजेर पयलीं स्टार्ट केलें. गोविंद म्हणटा एखाद्या राजकारण्याच्या फायद्याक हो इश्यू तापता जाल्यार योग्य वेळार कळटले. कोणाच्या एका राजकारण्याच्या फायद्या खातीर ताजो वापर केल्लो काय कितें, की एकंदरीत ह्या प्रकरणात ह्या षडयंत्रा भितर ताजो सहभाग कितें आसा तो येणारो काळूच ठरता. उटा म्हणटा गोविंदाचेर सभापतीन केल्ले आरोप फटीचे. गोविंदाक विरोधक टार्गेट करतात. सभापतीच्या शिक्षण संस्थेक मेळिल्ल्या फंडाची चौकशी करची. सभापती म्हणटा तो कार्यक्रम जाल्ला. नक्कीच जेन्ना हे दोन्ही घटक आसा सरकारी पक्षांतले आसात, जेन्ना अशें उपस्थित जाता, विरोधक सुद्दां म्हणटाले, कालचे विधानसभे विरोधकांनी सुद्दां आरोप केल्लो आसा. सो म्हणून दिसता ताका टार्गेट करता काय कितें. एक स्वकीय आसात आनी दुसरे म्हणजे जे विरोधक आसात, विरोधक नक्कीच ह्या विशयाचेर भांडवल करतलोच न्ही. बदनाम करपाचो ह्या जे चल्ले कडेन आसा, स्वकीय आसात आनी परकीय आसात. म्हाका दिसता हें खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा आनी हेजी सखोल चवकशी करून हो जो चवकशीचो अहवाल आसा तो जनते मुखार सरकारान दवर. जे बलराम हायर स्कूल आसा, हायर सेकंडरी आसा, हेजेर जवळ जवळ 43 crores खर्च जाल्लो आसा, सरकारचो खर्च जाल्लो आसा. आनी हें सुद्दां कायदेशीर आसा काय कितें हें सुद्दां सरकारान तपासून पळोवपाचें आसा. उटा कडेन आपलो कसलोच संबंध ना तेन्ना आरोप कित्याक? सभापतीचो प्रश्न. आरोप सिद्ध जाल्यार खंय राजकारण सोडटा. ऑडियो खंय सीएमा बरोबरच्या बसके वेळार वाजयल्लो. ज्या लोकांकडे म्हजो संबंधच ना त्या लोकांनी मदेंच उठून म्हजे प्रेस कॉन्फरन्स घेवप आनी म्हजे आरोप करपाक कितें जालें असो एक प्रश्न. आतां प्रश्न जो आसा म्हणजे सरकाराचो सभापती, सरकाराचो मंत्री आणि पक्ष किंवा पक्ष सरकारांतले आमी ज्या क्षणा म्हजे रवी सरकाराच्या भ्रष्टाचाराचो आरोप येतलो त्या क्षणा राजकारण सोडून जे आसा न्ही, म्हजे इंट्रस्ट आसा राजकारणा पेक्षा समाजकारणाचो. देवास मधून सांगता तो व्हिडिओ हांवें व्हायरल करूं ना. पण तुम्ही तो मिटिंगेर वाजयलो. 4 जाणांची जी मिटिंग झाली ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचायत सचिवांचेर कारवाय करून तांकां निलंबीत वा बदली केले जाल्यार तांकां साल्वार करूंक आमदार मंत्र्यांनी आपल्या कडेन येवचें न्ही. पंचायत मंत्री माविनाचे शिनाल. कारवायेक मुख्यमंत्र्याचे परमिशन घेतला. पंचायत सचिव सारकी ड्युटी करना. आमदार प्रेमेंद्रान इश्यू काडिल्लो. ताचेर सगळ्यांनी पंचायत सचिवांची एक कर्मां भायर काडली. पंचायत सचिव कामार नसतात म्हूण आमदार प्रेमेंद्रान इश्यू काडलो. माझा प्रश्न असो आसलो, वेदर द गव्हर्नमेंट इज अवेअर दॅट मेनी विलेज पंचायत सेक्रेटरीज आर नॉट पंक्च्युअल ऑन दॅट ड्युटी, thereby causing inconvenience to the public. Because sir, म्हाका जे आन्सर दिल्ले आसा भितर 184 आउट ऑफ 184 फक्त 11 पंचायत सेक्रेटरी गैरहजर आसता अशी कंप्लेंट आसा. म्हाका विचारपाचें आसा स्पीकर सर की खंयची मेथोडॉलॉजी वापरता हेंचे अटेंडन्स चेक करपाक लागून. पंचायत मंत्री मोविन म्हणटा पंचायत सचिवाचेर कारवाय करून तांकां निलंबन वा बदली केल्या उपरांत तांकां साल्वार करूंक खंयच्याच आमदार मंत्र्यांनी आपल्या कडेन येवचें न्ही. बायोमेट्रिक्सूय हाडटा, पूण तेच बरोबर म्हाका हावजान आनीक सगळ्यां कडेन एश्युरन्स जाय
जेन्ना हांव खऱ्या अर्थान एरिंग सेक्रेटरीज इल्लिगल जे काम करता, जेन्ना हांव तांकां सस्पेंड करपाक सोदतलो, जेन्ना हांव तेंचेर एक्शन घेतलो, जेन्ना हांव तेंचे ट्रान्सफर करतलो, मान्य आमदारान आनी बाकीचे आमदारान कोणें रिक्वेस्ट घेवन येवपा जायना. ना ना ना, तो बरो मनीस. कालूच हांवें परवानगी घेतला मान्य मुख्यमंत्र्याची. हें तेंचे इश्बाब भायर जाला सेक्रेटरींचे. टायमार वचना, जाय ते करता. एक आतांच आज एक सस्पेन्शन ऑर्डर हांवें इश्यू केला. एक मान्य आमदारां कडेन सगळ्यां कडेन मागता, प्लीज डोंट कम टू मी. आनी रॉंग जाता जाल्यार येया, एका ट्रान्सफर करूं नाका, ओ तेजो सोयरो, ओ आपलो सारको कार्यकर्त्याचो कोण लागीं लागता अशें म्हूण प्लीज सांग नाका. आय वील बी व्हेरी स्ट्रिक्ट आनी आय एम गिवींग अ एश्युरन्स इन दीस हावस. म्हाका हें करपाक दिलें. फुडल्या सेशनात तुमीच प्रेस करतले. पंचायत फंक्शनींग बरें जालां म्हूण. मजगती हेर आमदारांनी पंचायत सचिवांची एक एक कर्मां भायर काढली. हाडपड्या बोगस इन्स्पेक्शन म्हूण विजय आक्रमक. There is one lady by the name of Shaman Leela Braganza. She had complained to the Panchayat of Harpora saying that somebody is constructing a road in her property with Dadagiri. The person is from Delhi. Perhaps has some influence here. They also approached your office. You have given me a reply saying that an inspection was done on 17th. She has filed a complaint that there was no inspection done. And here there is a false report filed and it's the subject matter of the proceedings of the House today. Now what action you are taking against this secretary? Are you suspending him just because I've raised this issue now, or you are making an inquiry on him? I want a categorical assurance. मंत्री म्हणतात चौकशी करता. स्पीकर सर, हितून हांव फूल एन्क्वायरी ऑर्डर करता आनी तो कितें सांगता तें खोटें आसपाना चड करून. आय वील टेक एक्शन अकॉर्डिंगली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय प्रदेश काँग्रेसीची भारत जोडो न्याय यात्रे वरवीं डोनेशन घेवपाक सुरवात. पंजाबचो फुडारी गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे म्हणटा काँग्रेसीचो सगळो हिशोब क्लियर आसता, बीजेपीचे दाखयली पळय. जीपीसीसी अध्यक्ष पाटकार म्हणटा डोनेशनाक बरो प्रतिसाद. 670 रुपया आनी वयर डोनेशन दितल्यांक राहुल गांधीन सय केल्ले टी शर्ट आनी सर्टिफिकेट दितली. आज सकाळी लॉन्च केली. जवळपास 200 वयर आमचे कार्यकर्ता, आमचे पार्टीचे सिनियर लिडर्स, आमचे पदाधिकारी हे थंय हाजीर आशिल्ले. आणि जेन्ना आमी सकाळी आज हो ही प्रोग्राम जेन्ना लॉन्च केलो, विदीन अ स्पॅन ऑफ अबाउट 1.5 hour आमकां क्लोज टू मोर दॅन 2 lakhs डोनेशन पीपल हॅव डन. बाय एंड ऑफ द डे आमचे टार्गेट आसा की जवळपास 6.5 लाख रुपया डोनेशन अंडर दिस भारत जोडो न्याय यात्रा. वी आर गोइंग टू डू इट ऑन द लॉन्च डे. राहुल गांधी जी ने जो न्याय यात्रा निकाली है वो लोगों तक वो पहुंचनी चाहिए, घर घर तक पहुंचना है. कोई भी माध्यम से कार्यकर्ता जाए और ये बात लोगों तक पहुंचाए. और उनके साथ हम जो डोनेशन लेते रहे, पार्टी डोनेशन लेती है, वो भी वो उसके लिए रिक्वेस्ट करें कि वो डोनेशन सबने ये देना चाहिए. न्याय यात्रा से जुड़ेंगे, इसीलिए वही अमाउंट को हमने उसी तरीके से रखा है. तो ये तो ओपन बात है. कांग्रेस पार्टी ओपन करती है अंदर से कितना बीजेपी डोनेशन लेती है, ये किससे लेती है, किसके काम करवाती है, ये आप सभी को मालूम है. बेकायदेशीर बांदकाम केला म्हूण हळदणचो आमदार कार्लूस फेरेरा आड हळदण रामतळेच्या लोकांची थंयच्या पंचायतीन कागाळ. आमदारान खंयच्याच अधिकारिणीची मान्यता घेवंक ना म्हूण दावो. आमदार म्हणटा आरोपांत कांयच तथ्य ना, राजकीय हेतान थळाव्या लोकांचो वापर. आयज आमी सगळीं जाणां मेळून हांगसर कंप्लेंट फायल करूंक गेल्ली. आमी हेजे पयलीं केन्ना पंचायतीन येवन कंप्लेंट फायल करूंक ना. हे आयज सद्या आमच्या घराचेर येयल्या म्हणून आमकां हें करचें पडलें. सेकेंडली आमी RTI एक्टिविस्टूय न्हू, RTI घालून हें करचें आनी करतले म्हणून, आनी केन्ना करूंकूय ना. आयज आमी सगळ्यांचेर कंप्लेंट घातलेली आसा, इन्क्लुडींग MLA. आतां तुमी म्हणटले कितें MLAचेर कितें कंप्लेंट घातली तुमी, तुमचे कडेन कितें प्रूफ आहा आनी हें तें अशें जातलें. आतां तेजे आमी RTI घातलेली. RTI थ्रू आमकां पंचायतीसून लेटर मेळ्ळो. तितून क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा, आमदाराचें घर पळय आसा तें सर्वे नंबर 156/157 आसा. तितून एक रोड एक्सेस दाखयता. रोड एक्सेसान तेणी एक कंपाउंड वॉल बांदला पळय, तो रोड सगळो ब्लॉक केल्लो आसा भितर. हें एक जाल्लें. सेकेंडली पंचायतीन ताका एक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्या. तेजें घर आसा 156/157 आनी हितून सर्वे नंबर जो मेन्शन केल्लो आसा तो 181/5 आनी हावस नंबर आहा 95/1.
जो आसा दत्ता सावंताच्या नांवार आनी ही कॉपी गेल्या तूं मेन्शन करूंक शकता पळय कॉपी कोणाक गेल्या ती हेजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा आनी ही गेल्या फकत पंचायतींसूनच गेल्या. आमदार कार्लोसान आरोप राजकीय हेतान केल्यात म्हूण जाप दिली. My house and my compound wall have been built more than 10 years back with all due permissions of the panchayat, health, conversion sanar, everything obtained. And as and when the panchayat issues me a notice, I will give a reply, refute these allegations, and prove that there is nothing illegal which has been done. The Ramtole villages have been used or misused into making any complaint against me or anyone. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मिरामार दर्यादेगेर जावपी सी फूड फेस्टिवल अनिश्चित काळा खातीर फुडें धुकल्लो. थंय मोठे इव्हेंट करूंक मेळना म्हूण हायकोर्टान PIL 9 ते 11 फेब्रुवारी मेरेन सी फूड फेस्टिवल दवरिल्लो. स्टॉलूय उबे जाताले. हायकोर्टान आतां 26 मार्चाक सुनावणी. निकाल फावरात जाले उपरांत सरकार सी फूड फेस्टिवलाची तारीख जाहीर करतलो. मिरामार दर्यादेगेर जावपी सी फूड फेस्टिवल फुडें धुकल्लो. आमी फेस्टिवल फुडें धुकलता म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगलें. थंय मोठे इव्हेंट करूंक मेळना म्हूण PIL. सुनावणी 26 मार्चाक. निकाल फावरात जाल्यार सरकार तारीख जाहीर करतलो. सी फूड फेस्टिवलाक स्टॉल लावपाची तयारी सुरू जाल्ली. ती फुकट गेली. It was argued for little time, some time, and then on instructions of the government has decided to defer it. Presently, it was supposed to start from tomorrow. That is now cancelled. New dates are not yet fixed, and matter is now kept on 26th of March. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयच्या उद्देगीक मळावेल्यो जायत्यो कंपन्यो ग्रीन एनर्जी वापरपाक यत्न करता. पर्यावरण मंत्री आलेस सिकेर उलयलो. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमान दुसरे इंटरनॅशनल एनवायरमेंट आनी सस्टेनेबिलिटी परिशदेचे उक्तावण जाले. सगळ्यांनी एकठांय येवन स्थायी उदरगतीचे दिशेन पावलां मारची म्हूण सिकेराचो उलो. When I was entrusted with the environment portfolio, I was clearly told by our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, who, if I may quote, told me, I'm entrusting you with a portfolio which is today important. Further, he went on to tell me that we have to ensure that we will do our best to preserve Goa and thus ensure Goa is a better place to live in and interconnected. We thus need everyone to work towards creating a sustainable future. Last year during the summit, MOUs were exchanged towards promoting green technology in the state of Goa, and I'm happy to share that many industries or organizations have initiated green technology or new initiatives and approaches during the year. Last year we signed 3 MOUs. That is one with the IGBC, and today I'm happy that 4 companies in Goa has got its IGBC rating. Also the Greenco rating we signed, 3 companies in Goa has got Greenco rating. All this was supposed to be held today, but again, as I said, today we have a assembly session, so Honorable CM could not come. But what I just want to tell you all is the action. Last year we appealed to Godrej, and Godrej has signed an MOU with us, and we have been able to implement waste management in 3 municipalities, 30 village panchayat. This year I'm happy that Mondelez has come forward, and they are signing MOU with us for making waste management and launching their unique project, Plastic Lighthouse in Mapsa. When it comes to sustainability, I think from the highest level in government, people have been focusing, central government as well as state government. We have about, even the GDP being a focus here, where we look at how depletion of resources is part of the calculation of the GDP. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.